विसय उपरांत तुमकां येवकार येता त्या विधानसभा वेंचणुकेन 40 मतदारसंघांनी उमेदवार उबे करपाची घोशणा युगोडेपान केल्या। पक्षांतराच्या केशींनी निर्णय घेवपाचो अधिकार सभापती कडेन आसूंक जायना। राज्या खातीर मीन धोरण आसपाक जाय अशें युगोडेपाक दिसता। आमी आतां आमगेले कॅन्डिडेट सिलेक्ट करता ऑल ओवर गोवा आनी वील सिलेक्ट पीपल विथ कॅरेक्टर, विथ कमिटमेंट आनी विथ हाय मॉरल फायबर। गोंय एकच पार्टी गोंयकारांची उरल्या आनी ती म्हळ्यार UGDP। MGP आशिल्ली तर काँग्रेसान भितर सरले कडेन आसा। BJP आहा ती आमी सांगनाका, दे आर कॉम्युनल एंड एज करप्ट एज दी काँग्रेस। दोनांची भितर कांय चॉयस ना आमकां। चॉयस रूल म्हणटा फक्त गोंयकारांचोच, गोंयकारांची पार्टी ती आहा ती फक्त UGDP। पक्षाचो महासचिव ॲडव्होकेट अनाग्लेट विहेकस म्हणटा पक्षांतराची प्रकरणां सभापती कडेन दिवंक जायना। इलेक्शन लॉ जे आसा, डिसिजन टेकिंग बॉडी पळय आसा ती तुगेल्या स्पिकरा कडेन उरची न्ही, ती वचपा जाय तुगेली इलेक्शन कमिशना कडेन नाल्यार इंडिपेंडंट हायकोर्टा कडेन। डिफेक्शन आसा, डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा हें डिसायड करपाक फक्त वचपा जाय इलेक्शन कमिशन ऑर दी हायकोर्ट ऑफ गोवा। आनी कोणें हें डिसिजन घेवपा जायना, नाल्यार ते आपल्या मनशा आपूण प्रोटेक्ट करता। युगोडेपाचो अध्यक्ष डॉ. जॉर्सन फर्नांडीस म्हणटा गोंया खातीर मायनिंग धोरण जाय। फॉर इज सस्टेनेबल मायनिंग, सो एक आमचे पॉलिसी आसपा जाय। आमी जर एक फाल्यां मिनाची फोंडी काडली आनी ती मिनाची फोंडी 10 वर्सां मदीं काडटा तर सगळे आमी एक वर्सां मदीं जर काडली जाल्यार आमची फुडली पिळगी कितें आसा, आयज सगळे बोवाळ मारतात की आमी ट्रकांचे लोन काडले आसात, आमी ट्रकाचे लोन आसा ते कशे फारीक करप काय म्हणून। हें जालें कारण कित्याक जी पळय मिनाची फोंडी मारिल्ली आसा आनी जो पळय तांगेलो वेपार जो पळय व्हरपा आशिल्लो मटेरियल तो 6 वर्सां व्हरपा आशिल्लो तो 6 म्हयन्यान व्हेल्लो आसा। So everybody has made money, they have brought more trucks, now it is becoming unsustainable. And हीच परिस्थिती फाल्यां आमचो नॅचरल जो पळय आसा, नॅचरल रिसोर्स पळय आसा तो काबार तेजेर वचप खंय। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राव। पुण्यातल्या रंगसंगीत एकांकिका सर्तीन साईनाथ परबाचे ही वाट दूर जाते ही एकांकिका पयली आयली। हे सर्ती खातीर थिएटर अकादमीन गोंयच्यान संकल्पना संस्थेची ही एकांकिका वेचिल्ली। 80 एकांकिकांतल्यान तांकां पयलें इनाम फावो जालें। सर्तीची निमणी फेरी पुण्या जाली। गोंय ही कलाकारांची खण म्हणटात, पूण लोकां मुखार कला हाडटले जाल्यार तालीम करचे खातीर हांगा सुवात ना अशी खंत साईनाथ परब उक्तायता। 3 दीस गोंयांत कला अकादमीत पुण्याच्या थिएटर अकादमीन घडोवन हाडिल्ली रंगसंगीत एकांकिका सर्त चलताली। तातूंत संकल्पना संस्थेची ही वाट दूर जाते ही एकांकिका पयली आयिल्ली। पुण्यात जाल्ल्या पयल्या फेरयेंत 80 एकांकिकांतल्यान सेमीफायनली खातीर 18 एकांकिका वेचिल्ल्यो। तातूंतल्यान 3 एकांकिका निमणे फेरयेक पाविल्ल्यो। तातूंत गोंयचे ही वाट दूर जाते ह्या एकांकिकेक दिग्दर्शन, लेखन, संगीत आनी अभिनय अशी 4 पयलीं इनामां फावो जाल्यांत। आपली एकांकिका पयली आयली हाची साईनाथाक खोस आसा, मात तेच बरोबर गोंयांत कलाकारांक तालमी खातीर सुवात मेळना म्हूण तो खंत उक्तायता। एक टायम आसलो जेन्ना कला अकादमीन वचून प्रॅक्टीस करूंक मेळटाली, पण आतां कला अकादमी सेक्युरिटी रिजन दिवन थंय प्रॅक्टीस करूंक दिना। सो तुमी खंयचेय घेया, कला अकादमी घेया नाजाल्यार आनी खंयचे हॉल घेया नाजाल्यार आनी कितेंय घेया, ज्या जाग्यार आर्ट एंड कल्चर डेव्हलप जावंक जाय म्हणून गव्हर्मेंट प्रयत्न करतात, ती जागा म्हाज्या सारक्या एकांकिका करपी मनशाक आयज परवडण्या सारकी ना। सो अशी परिस्थिती आसतना जर आमी अपेक्षा धरता की नव्या भुरग्यांनी फुडें येवन कितें तरी करूंक जाय, ते कशें करतले, हो एक व्हडलो प्रश्न आसा। नाटकांनी लायट्स डिझायनिंगाची खूब गरज आसता। नाटकांतले पात्र सजोवपा खातीर आनी प्रभावी करपा खातीर लायटीक खूब म्हत्व आसता। ही वाट दूर जाते खातीर लायट डिझायनिंग करपी गजानन झरमेकाराकय सर्तींतल्या येसान उमेद जाल्या। दुसरी गोष्ट म्हणजे एक नाटकाचो थीम आसता, फ्लो आसता, एक विचार आसता, तो लायटीन मांडू शकता आमी, लायटीनूय मांडू शकता। जशी पात्रां थंय स्टेजीर वर्क करता तशी आमी लायटीनूय तो मांडू शकता। पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव।